floating casinos that are anchored in the Mandovi River will not be touched, but I will not allow a seventh, Ports Minister Michael Lobo said on Saturday. He said that this government would not act against any existing businesses. Michael was speaking about the opposition by the Saligaon MLA Jai Salgaonkar against shifting a couple of casinos to the Vere show during a function at Kankavella. Watch. जे रिवरान आहा सो आहा ते सोच उत्तले सातवो येवचो ना थिंगा हांव परमिशन सातयेक दिना लोकांन ते मनानसून भायर काडपाक जाय की आमी हे वचोन बंद करतले आमी ते बंद करतले नाजाल्यार आमी गोंयान करतले कितें एम्प्लॉयमेंट हुया एम्प्लॉयमेंट इज द बिगस्ट चॅलेंज बिफोर दीस हे आमचे अनएम्प्लॉयमेंट जे हे बिगस्ट चॅलेंज बिफोर दीस गव्हर्मेंट एंड द पीपल ऑफ गोवा एक्झिस्टिंग एम्प्लॉयमेंट कॅनॉट बी स्टॉप्ड ज्या टायमार जयेश सालगांवकर PCC मेंबर आसलो काँग्रेसचो तेन्ना हे कझिनो थिंगासोर येयल्या म्हणजे रिवरान तेन्ना तेणें केन्नाच ओपोज करूंक ना इनॉग्रेशनाकूय ते गेल्ले आहा तो तेन्ना आमदारूय नासलो ZP नासलो तेजे उपरांत ZP जाला तो वेरे कॅझिनो म्हणून तो पयलूच येयल्लो आहा म्हाका दिसता एक वरस देड वरस जालें वेरे कझिनो थिंगा आहा नेरूल तो तेजे टर्मान येयलो मिनिस्टर आसलो पळय तेन्ना तेणी ओपोज करूंक ना इज अ नायस बॉय तो स्लोली तेणें शिकपाक जाय हें सगळें काम हांवें ताका सांगलां पळय तें एज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटीव असेंब्ली सो मिनींग सारको ट्रू मिनींग ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटीव असेंब्ली खूब टायम लागता शिकपाक तेणें शिकचें तें हांव ताका गायड करूंक सोदिना हांव ताका कांय हें करिना बट तेणें शिकोंक जाय आनी वॉट इज गूड फॉर द पीपल ऑफ हीज कॉन्स्टिट्युएन्सी ही हॅज टू थिंक अबाउट इट फर्स्ट. Waste Management Minister Michael Lobo said they would be starting the work on the Kakoda Waste Management Plant by 13th of December, and the state-of-the-art plant that would handle wet waste would be completed in 15 months. ह्या म्हयन्याच्या 13 तारखेर काम स्टार्ट थिंगा 15 म्हयन्यांनी आमी रेडी करून दितले प्लांट जी टेक्नॉलॉजी आमची आहा कलांगुट्टेचेर इम्प्रूवायज टेक्नॉलॉजी थिंगा घालता आमी. It is only for wet waste. Dry waste will come and get bailed out from there. जे सिमेंट फॅक्टरीन वयतल्यो